सोमिया जिवीत उजवाडायता उतार तुझी धनिया जिवीत सुफोळ करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 ओळ 1 तावन 10 पर्यंत. तो येरुकंत भितर सरन शहरांतल्यान सोलोन वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकाकाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतलो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो. थंय जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावचें. जाकेव सरसरा देवून आयलो आनी व्हड संतोशान जेजूक ताणें स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सक्टा वजेर उबो रावन म्हणालो, पळय सोमिया, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी तांकां हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होई अब्राहमाचो पूत. निजायकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या नियाळाक हांवें काडलेलो विशय जावन आसा, बोगसण्याचो मोगाळ देव आमकां नवीं करता. बोगसण्याचो मोगाळ देव आमकां नवीं करता. एका कलाकाराक देवाच्या मोगा विशांत दुबाव आसलो आनी वो कलाकार आपल्या गुरू लागीं वेता आनी सावलां विचारता, गुरू, तुवें केल्ली कलाकृती ती पाड जाल्यार वा ती परणी जाल्यार तूं कितें करताय? आनी ताच्या सवालाक जाप दिवन म्हणटा, हांवें हजारांच्यो हजारो कलाकृती केल्यात, पिक्चर्स हांवें सोडयल्यात आनी खंयची पिक्चर या कलाकृती ती पाड जाल्यार या ती परणी जाल्यार हांव ती खाण उडयना. भागार हांव परत म्हजें ब्रश हांव घेतां, परत हांव ताका थोडो कलर हांव दितां आनी ताका सोबाय हांव सोडयतां, कित्याक
हर एक कलाकृती हर एक पिक्चर हांवें सोडयल्लें भोव मोगाळ आनी मोगाचें तें म्हाका. आनी मोगाळ भाव भयणो, त्या गुरूची जापू आनी आमच्या देवाची जापू एकच जावन आसा. कित्याक आमी सकड देवाच्या हातांत एक भोव सोबीत कलाकृती. जर ही कलाकृती पाड जाल्यार देव आमकां स्विकार करता. कित्याक देवान म्हणलें आसा, सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन ताणें आमकां रचल्यांत. कितलें वर्तें भाग मोगाळ भाव भयणो, देवाच्या हातांत उत्तीम कलाकृती जावन आमी आसा. इंग्लिशान आमी म्हणचें तर देवाच्या हातांत आमी मास्टर पीस जावन आसा. आनी मोगाळ भाव भयणो, केन्ना आमी पाता करता, केन्ना देवा तावन आमी पयस येता. म्हज्या पेल्याच्या मोगात हांव पातका वरवीं हांव पयस वयता आसतना आमकां भोगता आमकां आमी नास जाल्या. आमचो संबंध देवा तो तुटोवन गेला आनी आमकां बोरी जावंक असाध्य म्हणल्या संदर्भार देव आमकां जागयता. कितें म्हणून आमी देवाच्या हातांत कलाकृती आनी आमी सकड देवाक मोगाची म्हणलें आमकां जागयता. देखून आमी सकड मोगाळ भाव भयणो प्राजीत काळार आमी आसा. आनी ह्या प्राजीत काळार सडीत आमच्या विशयान आमी आवलो करता आसतना आमकां भोगूंक पुरो हांव पातकाच्या खोंडांत हांव आसा. पातकाच्या अडचणेंत हांव शिरकलां आनी म्हाका बाचावी ना म्हणलें भोगूंक पुरो. पूण देव आमकां उडास करता. कितें म्हणून आमी सर्व ताका मोगाची, आमी सर्व ताका भोव प्रेशियस आमी म्हणयेत. आनी जेजू आमकां नवी करता, नवी रचना जावन तो आमकां बदलिता. जर आमी पोरण्या सोल्ल्यांत देवाच्या मोगा विशयांत अवलोकन करून पळयलें तर देवाचे उतर आमकां दाविदा विशयांत जागयता. देव आपले परजेक मुखारसून व्हरूंक दावीद रायाची विंसवणूक करता. आनी दावीद रायेक विंसवण करता आसतना जेसेच्या पुता मदल्या दाविदाक तो आपोवंक लायता. कित्याक तो निमाणो तरी किरकोळ तरी देव ताका विंसता. आनी देव दाविदाचेर बेसांव घालता आनी दावीद जावं पावता इस्रायलाचो यशस्वी राय. पूण इतलें बेसांव दिल्यार दावीद राय देवाच्या मोगात हांव पयस वता. मोगाळ भाव भयणो, उरियाच्या बायलेक लागून उरियाची तो खूण करता आनी प्रद्वार तो आदारता. आनी ह्या संदर्भार नातन प्रवाद ताच्या लागीं येता आनी ताची सूख दाखोवन दिता. केन्ना नातन प्रवादी सूख दाखोवन दिल्ल्या संदर्भार दावीद राय आपणाचे सूख तो वळखून घेता. मात्र न्ही, गोणी वस्तू न्हेसता, उपास करता आनी ह्या मोरिफात आपणाचे सूख देवा मुखार वळखून घेता आनी देव ताका नवें करता, नवें जिवीत दिता. आनी ह्या मोरिफात परत आपणाचें जिवीत सोबीत तरान मुखारसून व्हरूंक देव ताका अवकाश दिता. कित्या वरवीं आपणाची सूख ताणें वळखून घेतले वरवीं. देखूनच सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 16 वळ 7 अशें सांगता, मनीस पळयता तशें देव पळयना. कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता पूण देव काळीज पळयता. वय मोगाळ भाव भयणो, आमी सकड बायलें रूप आमी पळयलें तर देव आमचें काळीज पळयता. आज म्हजे लागीं खालतें काळीज आसा गी, आज म्हजे लागीं पाताक वळखुचें काळीज आसा गी म्हणलें देव आमचें विचारता आसतना आज पाताक करून आमी देवा तावन पयस केल्यार आमी म्हणूंक जाय, बापा म्हजी काकूत कर, म्हाका तूं बक्षी नवी कर म्हळ्यार देव आमकां नवी रचना जावन तो आमकां बदलिता. देव आमकां नवी करता म्हणलें आज वाचल्ल्या वांजेलाच्या वाचपांत हांव आमकां स्पश्ट जाता. जाकेवू एक सुंकागार जावन आपणाची वृत्ती करनासलो. सूंक वसूल करचें ताचो काम जावन आसलें. पूण जुदेवगारांक हे सुंकागार फातकी म्हूण लेखताले आनी तांकां खांटाळटाले. 3 कारणां पासून जुदेव लोक सुंकागारांक खांटाळचे आमी पळयता. पयलें कारण आसा राजकीय कारण. जुदेव दुसऱ्याच्या हाताखाल जियोंक आशेनातले पूण तरी पूण तांचे वयर रोमागार अधिकार सोडून आसल्या त्या संदर्भार
वो जाकेवू सुंकाकार जावन रोमागारां पासून तो वावर करता आनी त्या पासून तो रोमागारां खातीर वावर करता म्हणल्यार एकाच कारण लागून त्या राजकीय कारण घेवन सकड जुदेव लोक शास्त्री फारिसेव सुंकाकाराची बेपारवां करतले कांटाळटले तांकां पातके म्हूण लेखताले. दुसरें कारण जावन आसलें तांची नैतीक जिणी. ह्या सर्व सुंकाकारांक दुडवाशी अभिलाशा आसली, दयाळाय म्हणून नातली. कितें ते करताले? तांकां नमी की सडीत सूंक लोकां तावन टॅक्स ते वसूल करताले आनी लोकांक ते सर्व तरान अडसिताले. तांच्या सेल्फिश ह्या आपणाचेच चिंचे मरिफात तांची नैतीक जिणी बरी नातलेली. तिसऱ्यान तांची धार्मीक जिणी. जर एका व्यक्तीची नैतीक जिणी बरी नात तर आपल्या आत्मीक जिणी ती पोकळपण आसलें. तांच्या मागण्या जिवितांत साबत असो कायदो पाळच्यांत ते सोलवून गेल्ले आनी तांच्या 3 कारणां पासून तो राजकीय कारण, नैतीक जिणी आनी धार्मीक जिणी ह्या 3 कारणां पासून तो जुदेव लोक ह्या व्यक्तीची कांटाळो करताले. आनी ह्या संदर्भार जियोसो जाकेवो आपणाच्या जिवितांत बदलावन तो आशेता. एक नवो व्यक्ती जावंक तो आशेता आनी त्या पासून तो जेजू सरशी वेता. आनी मोगाळ भाव भयणो, आज हांतांनी जाकेवो जेजूची भेट करता आनी आपल्याच्या जिवितांत बदलावन तो आशेता. पयल्यान जाकेवाक जेजूक पळोवची आशा आसली. जाकेवो ग्रेस्त आसलो, कितेंच ताका उणें नासलें, कोणाची ताका गरज नासली, पूण आपणाच्या काळजांत पोकळपण बघून आसलो जाकेवो जेजूक पळोवंक तो आशेता. ताणें जायते कडेन जेजू विशयान ती आयकलें. जेजू सोडवून दार ताचे शिकून अधिकारा भितर वयर ताणें करची सर्व कामां, ताणें करची अजापां सकड जाकेवान पळयल्लें आनी ताका भोगता ह्या सर्व दुडवाच्या की सड, दुडू भांगाराच्या की सड आमकां जाय मनशांती. आमकां जाय जेजू ते नीज आमकां शांती आनी जेजूक पळोवची आशा ताच्या काळजांत पयल्यान तो उपजता. जेजू खातीर तो ताणेता आनी जेजू खातीर तो बुकेता. दुसऱ्यान जेजूक सोदना करचें तो प्रयत्न करता. आपणा जिवितांत केन्ना जेजूक पळोवची आशा उपजता तो थंयच रावना, तो प्रयत्न करता. तो जोम्या मुखार धांवून तो वेता आनी जेजूक सोदचें तो प्रयत्न करता. तिसऱ्यान मोगाळ भाव भयणो, आपणाचो संदर्भ तो उपयोग करता. थंयसर तो पळयता एक रुमडीचो रूख, रुमडेच्या रुखार सरता आनी म्हणटा आपणा इतल्याक हांगा तावन पूण हांव जेजूक पळयता. त्या जोम्या मदलें पाशार जाता आसतना आपणाक जेजूक पळयता म्हणली ताका आशा उपजा. कित्याक तो कुडींत मोठवो जावन आसलो तरी रुखार सरचे मरिफात आपणाचे प्रयत्न तो रावयना आनी जेजूक पळोवचें पयलें मेट तो काडटा. चवथ्यान जेजूचें आपोवणें. आमकां खरी तर सगळीं आसा, केन्ना आमी एक मेट जेजूस खातीर काडटा आसतना जेजू आमचे खातीर हजारो मेटां काडटा म्हूण. आनी केन्ना एक मेट काडलेलो जाकेवो, त्या जाकेवाक जेजू दोळ्यांतल्यान पळयता आनी ताका म्हणटा, जाकेवा सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावचें. आनी ताका आपणाच्या घरा तो व्हरता आनी ह्या मरिफात जेजू ताका आपोवणें दिता आपणाच्या जिविता भितर रिगोवंक. पंचव्यान मोगाळ भाव भयणो, जेजूचो सांगतपण. जेजू तांगर येता जाकेवाकर, तो रावता आनी जेवता आनी जेजूचो सांगतपण तो अणभव करता. येदोण म्हणसर जाकेव मोगाळ भाव भयणो, तो दुडवाचो अणभव केल्लो, दुडू बदकाचो अणभव ताणें केल्लो. कशे पयशे जमोवचे हाचे विशयान तो चिंतलो, पूण आज पयले फावटी जेजू सांगता जी येता आसतना ताका दैवीक अणभव जालो आनी निमाणे अंताक तो पावता. तो आपणाचें पाताक तो रडटा, जिणेंत तो बदलावन तो करता आनी म्हणटा, कोणाक हांवें लुकसाण केल्यार हांव ताका पाटी दितां, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो दुर्बळ्यांक हांव दितां आनी आपणाचें खालीस तो बदलिता, नवो व्यक्ती तो जाता. मोगाळ भाव भयणो,
आज आम्ही जाकेवे विशांत आवलो करत असतना जाकेवाच्या जाग्यार आमकांच आमी दवरया. आमी पातकी देवाच्या मोगात हांव आनी पेल्याच्या मोगात आमी पयस केल्या मोगाळ भाव भयणीनो. जायते फावटी आमी पातकाच्या बंद पासान आमी आसाव, पातकाच्या अडचणेंत आमी सिरकाल्या आनी पैशे भांगार आस्त बदीक मोसोर राग कुटुंबा मदें झगडें जाग्या खातीर झगडें मोगाळ भाव भयणीनो हें सकट म्हाका आनी तुमकां देवाच्या मोगात हांव अलग करून जियेत असतना पातकाच्या बंद पासान आमी आसाव. आनी ह्या संदर्भार जाकेवा बरी जेजूक भेटचे प्रयत्न आमी करया. पयल्यान जेजूक पळोवची आशा आमच्या जिणेंत आसूं दी. येवखारिस्तांत सक्रामेंताच्या आराधनांत विविध हंतामरिफांत देवाच्या उतरांत देव आमकां पळोवंक मेळटा. म्हज्या काळजांत जेजूक पळोवची ती ताण, जेजूक पळोवची ती बूक आसा गे म्हूण विचारुया. दुसऱ्यान जेजूक सोदचें प्रयत्न करया. कुडीन मोठवो जाल्लो जाकेवो जेजूक सोदचें प्रयत्न करता. म्हज्या जिणेंत ती जेजूक सोदचें प्रयत्न हांवें करूंक जाय. तिसऱ्यान तो संदर्भ उपयोग करता. कशें ताका रुमडीचो रूख जेजू सवें पावोवंक कारण करता. तर म्हाका आनी तुका जेजू पावोवचें हातेर जावन आसा कुमसराचो सक्रामेंत. ह्या प्राजीत काळार मोगाळ भाव भयणीनो कुमसराचो सक्रामेंत आमकां जेजू सरशी व्हरून पावोवं दी. सुटावे कुमसार आमी जावया आनी ह्या मरेफात आमकांच आमी देवाच्या हातांत नवी करूंक, नवी कलाकृती करूंक आमी प्रयत्न करया. चवथ्यान कुमसाराच्या सक्रामेंतांत जेजू आमकां आपयता. आपले हात उसोवन धरून तो आमकां स्वागत करता आनी ह्या मरेफात नवी रचना तो आमकां करता. उडास आमी करया वेचीक पुताची ओंपार. तो पूत आपणाचे सगळे आस्त बदीक घेवन बापयतावन अलग जाता. केवल मेल्या उपरांत बापायचो आस्त मेळच्या त्या काळार तो बापय आसतनाच ताका जिवेशी मारले बरी करून तो देवा बापाच्या मोगात हांव अलग जावन तो वेता. पूण केन्ना आपणाचें पाताक तो वळखून घेवन आपणाच्या घरा फाटी या म्हणटा आसतना कितें तो पळयता. आपणाचो बापय ताका राखोवन रावलेले आनी ताका उलोवंक तो सोडना, फुटलून तो धरता आनी ताका नवो दोगलो आनी मोचे तो घालयता. फेस्ताचो संदर्भ करता आनी म्हणटा म्हजो पूत मरण पावल्लो तो जिवंत जाला, भायर पडलो म्हाका तो मेळ्ळा म्हूण तो फेस्ताचो दाबासो करता. हेंच जाता मोगाळ भाव भयणीनो. हर एका प्राजिताच्या सक्रामेंतांत देव आमकां स्विकार करता, नवी रचना आमकां तो करता. पंचव्यान जेजूचो सांगातपण. केन्ना जेजूक जाकेवान आपणाच्या घरा स्वागत केलो ताका सांगातपण मेळ्ळें. आमी जेजूचे सांगातपण अणभव करूंक जाय. जावं पुरो कुमसारो सक्रामेंत, येवकारिस्त, सक्रामेंताचे आराधन, देवाचे उतराच्यो संदेश आमकां देवाचो मोग अणभव करूंक, तो अणभव करूंक प्रयत्न आमी करया. पंचव्यान लुकसाण केल्ल्या फाटीं दिवया. म्हज्या जिणेंत जी कोणाक हांवें लुकसाण केलां, जावं पुरो म्हज्या उतरा वरवीं, म्हज्या देखी वरवीं या इतर पयशांक इतर कारण लागून ते फाटी दिवचे प्रयत्न करया. संबंध बरे करूंक ह्या प्राजीत काळार आमी प्रयत्न आमी करया. पातकी स्त्री कशें त्या वांजेलांत आमी पळयता सकट राखून रावले ताका पात्रांक, कित्याक पाता करतना शिरकोन ती पडली. पूण जेजू तिचें काळीज पळयता आनी म्हणटा कोणेंच पाता करनातलो पयलो पातोर उडोवं. आनी निमाणें त्या स्त्रीक जेजू म्हणटा कोणेंच तुका गुन्यांवकार करूं ना म्हूण. मोगाळ भाव भयणीनो, मनीस बायलो आडांबर आमची पळयता आसतना देव आमचें काळीज पळयता. आज म्हजे लागीं पाताक वळखूनचें काळीज आसा गी, खाकूत मागचें काळीज म्हजें तें आसा गी म्हूण जेजू म्हजे लागीं विचारता आसतना 3 संदेश आमी घेवचे प्रयत्न करया. आमी देवाच्या मोगाचे आनी बक्षणाचेर पातयेन दवरया. एक व्यक्ती म्हजे लागीं म्हणटा फादर हांवें कुमसा जायनासतना 25 वर्सां जालीं, देव म्हाका बक्षिता गे, देव म्हाका परत स्विकार करता गे म्हूण विचारता आसतना देवाच्या मोगाचेर आनी बक्षणाचेर दुबाव तें जाता. कोणेंच देवाच्या मोगाचेर आनी बक्षण दुबावचें नाका, कित्याक देव आमचें काळीज स्विकार करता, देव आमकां बक्षिता, नवी आमकां तो करता. जेजूक पळोवची आशा आमी धरया.
दुसरो संदेश आमकां जावन आसा कशें ज्या केवान जेजूक पळोवच्यो आशा उब जाली प्रयत्न केले जेजूक तो भेटलो म्हज्या जिवितांत जेजूक पळोवची आनी ह्या मोरिफात आमची ताण आनी भूक थांबोवची आमी प्रयत्न करया जेजूक आमी पळोवया तिसऱ्यान मोन केल्यार वाट आमकां लाभता एक मेट जेजू खातीर आमी काडटा आसतना जेजू 100 मेटां ताचे आमचे उद्देशी काडटा आनी तो आमकां एक करता तर मोगाळ भोव भयणो आमचो देव जावन आसा बक्षन असो देव आमकां नवें करता त्या जेजू सवें नवी रचना जावंक सदांच आमी प्रयत्न करया त्या जेजूचेर आमची पातयेनी आमी दवरया आमेन.